ना आमी जेन्ना भुरगे पळयले सगळे कळटा दिस इज ऑल फिक्सिंग आनी ताच्या खातीर देवा झरेश्वराक आज फर्स्ट टायम मागून घेतला हांवें की जो हो इतली घाण अत्याचार फोंडेकारांचेर करता वर्सभर फोंडेकारांक आज आमदार ना इलेक्शनाच्या 12-14 वरां तो उरना तुमी आज ऑर्डर काडटा स्टे म्हणून जेन्ना तुमी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया स्टेटीचे आनी सेंटराचे सगळो आज तुमीचे गव्हर्मेंट आसा हेच जर काँग्रेस पार्टीन केल्ले जाल्यार काय फळे घालून सगळे गोंयभर भोंवता आशिल्ले बट ही अत्यंत दुर्दैवी गजाल डेमोक्रेसीच्या नांवाचेर एक वायट गजाल आनी म्हाका दिसता अशें जर करत जाल्यार हे आनी डेमोक्रेसी म्हणटा ती उरची ना आनी हे देवाक आमी सांगून घेतला कित्याक आमकां 5-6 दिसां पासून लोक सांगताले की XYZ म्हणटा की रिपोर्ट बरो येता जाल्यार दवरुया नाल्यार स्टे घेवया म्हणून आनी सगळे फोंड्यान चर्चा न्ही गोंयान चर्चा आशिल्ली स्टे येता स्टे ना स्टे येता लास्ट फ्रायडे हियरींग सोंपिल्ले आनी जजमेंट आयज अशा टायमार येता की आमकां वचपाक आनी कोर्टान झगडपाक सुद्दां टायम ना तूं इमॅजीन कर जी परिस्थिती हे गोंया गव्हर्मेंटान केल्या म्हळ्यार तांकां फक्त जाय ती सत्ता आनी कांय ना ह्या खातीर देवा झरेश्वरा सांगला जो कोण मनीस ह्या गजाली फाटल्यान आसा म्हणजे कळकळीची विनंती आसा ताका देव झरेश्वर पळयतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.